आयची प्रेस कॉन्फरन्स पयली मुद्दम आसा जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, जो इश्यू चल्ला तो आमच्या रुमडावन हे नवे न्ही, पयलींच्यानूच चलत आसा. पण हो जो इश्यू आसा तो म्हाजेर अटॅक जालो तेन्नाच्यान सुरवात जाली. पण तुमकां काही गोश्टी हांव तुमकां क्लियर करपाक जाता. अटॅक जावपाच्या कारणान तेज्या फाटल्यान कारण कितें तें 2019 जेन्ना आमची फाटली पंचायत आशिल्ली, 2017 आमची निवडणूक जाली त्या फाटल्यान ती पंचायत आशिल्ली आमची, तेन्ना H52 जे म्हाज्या वाड्यार पडटालें घर ते इलिगल मदरसा म्हणून ते चालू जाली. पयलीं आमकां कांयच खबर ना कितें चलता तें. आमकां लोकांनी नजरेक हाडले आनी आमी तेंकां स्टॉप करपा खातीर खुबसो ट्राय केलो आनी तो प्रकरण वाडत गेलें. कारण थंयच्या लोकांक कशें कंप्लेंट आशिल्ली, थंयचे लोक वेगळे वेगळे तरेचे लोक येता, वेगळे वेगळे कपडे घालता. हांव कोणाच्या धर्माचेर वचना, पण कशें आसा जेन्ना शेजाऱ्यांक त्रास जाता, वेगळे वेगळे लोक येता तेन्ना एक भीती निर्माण जाता आनी तांकां खंय ना खंय एक बायलांक भंय आसता की आमी घरा कडल्यान वयता आसतना कशें वचपाचें, कित्याक थंयचे लोक थंय गॅदर करून आसताले वेगळे वेगळे तरेचे लोक. सो प्रत्येक टायमार तांकां पॉसिबल आसना ते तांकां सायडीन वचपाक. तांकां तर एक तर रस्तो डायवर्जन दिवन दुसऱ्या सायडीच्यान तांकां घरा येवचें पडटालें. सो हें प्रकरण चालूच आशिल्लें. आमचो सदांच पंचायतीचो एक ऑब्जेक्शन आशिल्लो आनी म्हाजो तरी सदांच आसतालो एज अ वार्ड मेंबर, कित्याक लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमकांय नाका न्ही. सो मागीर आमचे फाटले पंचायतीन तांकां NOC दिली. काही लोकांच्या समर्थनान ती NOC पास जाली आनी NOC तांकां दिली. आनी जेन्ना हांव सरपंच जालो त्या टायमार ती हांवें NOC कॅन्सल केली आनी ती फुडें आनी करपाक दिवना एक्टिविटीज. जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो म्हाजो टायम आशिल्लो 4 म्हयन्याचो. सो 4 म्हयन्या भितर हांवें तांकां ऑलरेडी स्टॉप केलें, NOCय दिवना, ते इलिगली चलताले. सो त्या खातीर हांवें तांकां स्टॉप जालें आनी कंप्लिटली ते बंद जाल्ले. 4 म्हयन्या उपरांत एडमिनिस्ट्रेटर लागलो आनी मागीर नवी पंचायत येयली रिइलेक्शन जावन. जेन्ना नवी पंचायत येयली ती कशी जाली, 5 हांव मुस्लीम आनी हिंदू म्हणना, पण 5 जाणांनी एक मेजॉरिटी केली, मुस्लीम पंचायत म्हणून केली. आनी हांव, सोफिया शेख आनी मुर्तुजा आनी विजय सुरमे 4 जाणां हे सायडीन रावले. इंटेंशन क्लियर आशिल्लें तेंचें की आमकां हिंदूंक भितर घेवपाक नाका, हें आमकां आमच्या कलीग्स आसा तेंच्या कडल्यान कळयलें. अशें जालें. आमी कन्फर्म नाशिल्ले, पण तेंच्या कडल्यान आमकां स्पश्ट जालें की हिंदूक भितर घेवपाचें ना आनी फक्त मुस्लीम पंचायत करपाची. आमकां कांयच प्रॉब्लम नाशिल्लो. जेन्ना मुस्लीम पंचायत जाली तेन्नाच्यान ही एक्टिविटीज आसा पळय मदरसाची ही वाडत गेली. तेंचे कडेन लायसन नासतना हें प्रकरण वाडलें पळय, खुबशे लोक येवपाक लागले, रस्त्यार ट्राफीक जाम करपाक लागले, लोकांचो थंय झगडीं जावपाक लागली कित्याक तांकां वचपाक वाट मेळनासली. सो रातचे 1 सकाळचे 5 रातचे 2 असली एक्टिविटी चालूच आशिल्ली. एक टायमार लोकांनी तांकां समजून सांगलें तुमकां भुरग्यांक शिकोवपाक जाय जाल्यार भुरग्यांक शिकयात, जाल्यार व्हडले हाडनाका. तेंच्यांनी एग्री केलें, पण परत काही वेळांनी तेंच्यांनी परत सेम सुरवात केली व्हडल्यांक हाडपाची. आनी जेन्ना नवी पंचायत येयली आमची 2-3 ग्रामसभा जाली. हो प्रत्येक टायमार हो ग्रामसभेक इश्यू जालो आनी लास्ट 2-3 म्हयने फाटली एक ग्रामसभा जाली. त्या टायमार हांगा ग्रामसभेक बरो व्हडलो इश्यू जालो. लोक सामके इतले रागान आशिल्ले की पंचायतीन एक डिसिजन घेतलें की आमी फुडल्या ग्रामसभे पयलीं आमी तुमकां कितें जाता तें सांगतले. पण आमची पयली ग्रामसभा जावन नॅक्स्ट आमची एक मिटींग आशिल्ली तेन्ना मिटिंगेक ठराव एक पास जालो. हांव सांगपाक जाता की 18/4/2023 ह्या मिटिंगेक रेजोल्युशन नंबर 55 ह्या मिटिंगेक ठराव पास जालो की मेजॉरिटीन पास जालें की तांकां स्टॉप नोटीस इश्यू करपाची. कोणाक? मदरसाक. ते कितें चलता तेजेर तांकां नोटीस इश्यू करपाचें. पण तेज्या उपरांत दुसरी ग्रामसभा येयली. पयली ग्रामसभा जावन आमची मिटींग जाली आनी आमचो ठराव पास जालो नोटीस इश्यू करपाक. पण जेन्ना दुसरी ग्रामसभा येयली 3 म्हयन्यान, त्या पर्यंत सुद्दां तेंच्यांनी नोटीस सुद्दां इश्यू करुना. जेन्ना रेजोल्युशन पास जाता, कायदो कितें म्हणटा, पंचायत राज एक्ट कितें म्हणटा, जेन्ना रेजोल्युशन मेजॉरिटीन जेन्ना पास जाता त्या टायमार सरपंचाक सुद्दां विरोध आसा, धाडपाक नाका नोटीस, जाल्यार मेजॉरिटीन पास जाता आसतना तेंच्यांनी धाडचेच पडटा. सेक्रेटरी या सरपंच कांय डिसिजन घेवपाक शकना. जेन्ना मेजॉरिटीन पास जाता तांकां लेटर करपाकूच जाय. सो हे पंचायतीन पयली गोश्ट चुकयले, तांकां लेटर करुना. कित्याक सांग, मुस्लीम पंचायत आनी खंय ना खंय एक आपल्या कम्युनिटीक सपोर्ट दिवपा खातीर पंचायतीची आशिल्ले आनी पंचायत बॅलन्स करताली. आनी जे सायडींच्या लोकांक त्रास जाता ते केन्नाच आयकुनूच घेवना. सदांच कशें आसा, तेंचो टर्म सोंपलो जाल्यार मॅटर क्लोज, मागीर दुसरो पंचायत येतली, दुसरी पंचायत येवन मागीर परत नवें स्टार्ट करतले प्रोसिजर. सो हे तेंचें चालू आशिल्लें. तेंचे तुमकां हांव सांगता, जेन्ना जी NOC पास जाल्ली तेन्ना ज्या फाटल्या पंचायतीन NOC पास जाली तांकां क्लियरली सांगलेलें इफ समज कितेंय तर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाता
या कोणाची कंप्लेंट येता लोकल्सांची जाल्यार NOC वील बी रिवोक, हे क्लियर सांगलेलें NOCचेर मेन्शन केल्लें. आनी जेन्ना जेन्ना आतां समोला म्हणटा फाटल्या एपाक विनायक सरपंच आशिल्लो त्या टायमार विनायकान तें स्टॉप करपाक जाय आशिल्लें. हांव ताका एकूच सांगपाक येता, ज्या टायमार हांव सरपंच आशिल्लो पळय तेन्ना तेंची NOC हांवें पास करुना. दुसरी गोश्ट, जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना ती एक्टिविटीज जावपाकूच दिवना. 4 म्हयन्या उपरांत हांव पावरान ना, सो हांव कांयच करपाक शकलो ना. हांव म्हाजी कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दितालो, पण हांव सरपंच नाशिल्लो आनी सद्या बॉडी डिजॉल्व जाल्ली, सो हांव कांयच करपाक शकनासलो. सो समोला जेन्ना म्हणटा पळय हांवें कांय करुना, समोला म्हाज्या हिसपान वाचपाक कळना, नाजाल्यार तर एक तो शिकुनासतलो. कित्याक जेन्ना NOC दिल्या पळय तेन्ना तो ते हितून मेजॉरिटीन तेणें NOC दिल्या, तेंच्यांनीच NOC दिल्ली. NOCन क्लियर बरयल्लें, दीस NOC इज वॅलिडिटी अप टू 31 मार्च 2022 subject to renewal of the same in time, failing which the same is treated as cancel. म्हटल्यार जर NOC जर तुमची तर रिन्यू जावना जाल्यार तुमी तर रिन्यू जावना जाल्यार ती कॅन्सल जातली. सो हेज्या उपरांत हांवें लेटर धाडपाचो हो प्रश्नच येना. समोर सदांच म्हणटा विनायकान तांकां लेटर कित्याक करुना. हांव लेटर कित्याक धाडटलो? जेन्ना NOC जेन्ना क्लियर सांगता, क्लॉज घालता, जाल्यार हेज्या फाटल्यान कोण मूर्ख असो सरपंच आसतलो तो लेटर धाडटलो. समोलाक म्हाज्या हिसपान 4 फावटी इलेक्ट जावन म्हाज्या हिसपान ताका कायदे खबर ना, तेणें म्हाज्या हिसपान घरा बसपाचो. जस्ट फक्त पावर हंग्री आनी लोकांचे बेश्टोच एक सायडीन वचपाक. हेका पंचायत म्हणटा. पंचायत ही लोकल बॉडी आसता, पब्लिका खातीर आसता. वो फक्त एक कम्युनिटीक सपोर्ट करतलो आनी दुसऱ्या कम्युनिटीक त्रास करतलो, हें सारकें न्ही. सो हो एक उतर. रिसंटली पंचायतीन 3/6/2023 म्हटल्यार ह्याच म्हयन्यान फाटल्या 3 तारखेक ह्याच म्हयन्यान 3 तारखेक ऑलरेडी पंचायतीन कंप्लेंट घातलेली. आनीक ही आतां म्हाज्या हिसपान थर्ड टायम ही कंप्लेंट पंचायतीन लोकल्साची. फाटले 300 लोकांची सायन घेवन सुद्दां धाडलेली, पण पंचायतीन एक्शन घेवना. आतां ही 7-8 जाणांची सायन घेवन पंचायतीन परत धाडल्या की हे स्टॉप जावचें. रिसेंट फाटली हिस्ट्री सगळी सांगली, तरी पण पंचायतीन आयकून घेतलेच ना. सो हो जो इशू हांवें जेन्ना ग्रामसभेक इशू जेन्ना मांडलो की पंचायत कितें म्हणपाली ना, खंय आतां खंय BDOच्या कोर्टान चलता. खंयच्या कायद्यान बरोवना की कोर्टान चलता जाल्यार हांगा स्टॉप नोटीस धाडपाक शकना म्हणून. नाजाल्यार तेंच्यांनी कोर्टाचो प्रोसिजर कितें आसता पळय ऑर्डर, तितून ऑफिशियल गेजेटाचेर बरयल्लो आसतलो. हांवें ऑलरेडी आमच्या लॉयरा कडेन एडवोकेटा कडेन कन्फर्म केलें की खंयच्याच हितून बरोवना जेन्ना तुजो मॅटर व्हिडिओन चलता तेन्ना पंचायतीक रायट आसा तें इलिगल कितें आसा स्टॉप करपाक. इनिशियली डिसिजन कितें आसा पळय तो मागीर कोर्टान डिसायड जावनी, पण कायद्यान स्टॉप जावपाक आशिल्लें. स्टॉप कित्याक जावपाक जाय? तांकां बंद कर अशें म्हणून न्ही. सद्या एट प्रेझंट सिच्युएशन टेन्स आसा, 2 कम्युनिटी झगडपाक जायना म्हणून स्टॉप करप आसता. कळ्ळें? स्टॉप नोटीस म्हणल्यार टर्म अशें करना की इलिगल म्हणून स्टेट इट करना. इलिगल म्हणून केन्नाच म्हणना. स्टॉप नोटीस फक्त दोगांय ग्रुपा भितर झगडी जावपाक नाका, सिच्युएशन वाडपाक नाका म्हणून स्टॉप करप आसता. सो हे म्हाज्या हिसपान पंचायतीन करपाक जाय आशिल्लें. हें जावना म्हणून आमच्या ग्रामसभेक हो इशू जालो आनी खंय ना खंय एक तो जो एनवायरमेंट जालो तो सामको झगड्यांचो जालो. आनी हांवें ऑपोज केलो, म्हाज्या तोंडांतून उतरां येयली म्हणून आयज हें प्रकरण म्हाजेर एटॅक जालो. तेजे फाटीं पंचायतीन आमचे कितलेशेच बोर्ड आशिल्ले, म्हटल्यार शिवाजी महाराजाचे आमचे देवाचे आमी ऑलरेडी कंप्लेंट दिल्ली, पण पंचायतीन केन्नाच एक्शन घेवना की बाबा जे हे बोर्ड आसा टायम सोंपलो जाल्यार ते काडपाक जाय. कित्याक फाल्यां कोणें पिनलें जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर जावपाक शकता. पंचायतीन केन्नाच इंट्रस्ट घेवना. पंचायतीन फक्त इलिगल कितें चलता, कन्स्ट्रक्शन चलता जाल्यार इंट्रस्ट घेतला, हितून घेवना. सो हांवें पुलीस स्टेशन लेटर केलें की हांगा बोर्ड आसा ते आमचे पिनले म्हणून हांवें कंप्लेंट दिली. कित्याक खंय ना खंय शिवाजी महाराज आमचो हो एक व्हडलो लिडर आशिल्लो. सो आमी खूब मानता ताका, आमी देवा भशेन मानता. सो खंय ना खंय आमची इनजस्टीस जाला म्हणून एक्शन घेवचें म्हणून लेटर केल्लें. ते सगळे तर काडले मदर्साचो इशू आनी हांवें बोर्डाचे जेन्ना आवाज उखल्लो, आमच्या धर्मा खातीर हिंदू खातीर आवाज उखल्लो, ते खंय ना खंय त्या लोकांक त्रास जाले आनी म्हाजो आवाज बंद करपा खातीर हो एक्शन आशिल्लो. म्हटल्यार म्हाजेर एटॅक जावपाचो हो एक्शन म्हाजो आवाज बंद करपाक. खंय ना खंय ही पंचायत आसा, खंय ना खंय न्ही 110% शुअर हे पंचायतीन हो समोला फणीबन आसा तेणेनूच म्हाज्या हिसपान हे सगळें प्रोवोक केला आसतलें लोकांक आनी म्हाजेर एटॅक करपाक लायला आसतलो. कित्याक ताका जाय आशिल्लें हांव सदांच पंचायतीन मिटिंगेक हांव कायद्यान झगडटा न्ही, हांवें तोंड बंद करपाक जाय. नाजाल्यार तोंड बंद करपाक जायना जाल्यार त्या मनशाक जितो मारून उडोवप हें तेंचें इंटेंशन आशिल्लें. त्या खातीर हो म्हाजेर एटॅक आशिल्लो. हे जालें आमचे मदर्साचे. डेव्हलपमेंट कितें केला तो पंचायतीन
जेन्ना रमजान ईद आशिल्ले फाटी ईदा टायमार रमजान बाजार म्हणून आमच्या हांगा एक फेरी जाता. त्या फेरयेक केन्नाय कितें आसता, खंयचेय तर कितें स्टॉल घालपाक जाय, कमर्शियल एक्टिविटीज चलता जाल्यार मिटिंगेक ते पास करपाचें आसता. मंथली मिटिंगेक येवपाकूच जाय जाल्यारूच ते बॉडी डिसिजन पास जावनूच ते ग्रांट जाता लायसन. नाल्यार जायना. हो कायदो म्हणटा, हो हांव म्हणना, हो पंचायत राज एक्ट म्हणटा. पण कशें जालें, जी पंचायत आमची आसा पळय त्या पंचायतीन तांकां रमजान बाजाराक विथआवट मिटिंगेक प्लेस करनासतना डायरेक्टली तांकां लायसन इश्यू केलें. म्हाजे कडेन कॉपी आसा, म्हाजे कडेन सगळी कॉपी आसा. हे लायसन आसा पळय हे खंयच्याच रेजोल्युशनान आजून हे जावना, मिनिट्स ऑफ मिटिंगाचेर येवना. पंचायतीक मिटिंगेक येनासतना हें लायसन पास जाला. म्हणल्यार ही पंचायत डायरेक्टली जाय तें करता. म्हणल्यार बापायचो राज चल्ला हेंचो. म्हणल्यार पंचायत एकूच कम्युनिटीक सपोर्ट करता, कायद्यान वचना, पंचायत राज एक्टा प्रमाणे वचना. ओके, इलिगल म्हटलें न्ही जाल्यार आमच्या पंचायतीन खुबशे इलिगल एक्टिविटीज चलता. हिस्पा भायर इलिगल एक्टिविटीज चलता. तितून आमी एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणून आमी ऑलरेडी पंचायतीन सेक्रेटरी आनी सरपंचा मुखार हाडले की तांकां स्टॉप नोटीस इश्यू करची. पण आजून पर्यंत तेंच्यांनी तांकां स्टॉप नोटीस इश्यूच करुना. आतां तुमकां सांगू, 2 म्हयन्या पयलीं एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें 3 स्टोरेज बिल्डींग करपाचें. कितें म्हाका खबर ना. जेन्ना काम स्टार्ट जालें 1 म्हयन्या उपरांत आमकां पंचायतीन फायल येयली कन्स्ट्रक्शन लायसन पास करपाक. म्हाजो एक पॉयंट आशिल्लो की सेक्रेटरी ऑलरेडी हेणी कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलें आनी हें पास कशें जातलें आतां. एक तर पास करता जाल्यार ताका फायन मारपाक जाय, फायन मारून पास करपाक जाय. कायद्यान आसा न्ही जाल्यार पास करपाकूच जाय. पण कन्स्ट्रक्शन पयलीं स्टार्ट केलें जाल्यार कायद्यान ताका फायन मारची पडटा. पण जेन्ना हांवें मिटिंगेक घातलें, हो पॉयंट मांडलो म्हाजो, तेन्ना पंचायतीन डायरेक्टली मिटिंगेक जे मेंबर आशिल्ले आमचे 5 जाणांची मेजॉरिटी, तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलें कितें खबर आहा, ना सेक्रेटरी ही आमची मेजॉरिटी आसा, आमकां जाय तशें जातलें, फायन बीन कांय मारपाची ना, डायरेक्टली तेंचे पास करपाचें कन्स्ट्रक्शन लायसन. आमची मेजॉरिटी आसा न्ही, तेंचे कितें आसा तुमी घेया, आमकां लागना, पण आमची मेजॉरिटी आसा, आमकां जाय तशें जातलें. ही उतरां पंचाची आमची आनी सरपंचाची ही उतरां आशिल्ली. सो सांगपाक सोदता हांव कितें, पंचायत आपल्याक जाय तशेंच करता, कायद्या भायर जाय तशें चलता, तांकां जाय तशें जाता. पंचायत राज एक्ट आसा पळय तेंच्यांनी तो सायडीन काडून उडयला आनी तेंचो जो PFI राज एक्ट आसा पळय तो चलता. सांगपाक म्हटलं कित्याक ते सगळे PFI राज एक्ट आसा पळय तो सद्या इम्प्लिमेंट जाता आमच्या पंचायतीन. म्हाज्या हिसपान सरकारान नाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हेजेर इनिशिएटीव करून ही पंचायत खंय ना खंय डिजॉल्व करपाक जाय. नाल्यार अशेंच तर जालें न्ही, हे सगळे इलिगल एक्टिविटीज, बोर्ड पिनपाचे हे प्लस मदर्सा एक्शन घेयना. सो लोक खंय ना खंय फ्युरियस जातले. आनी हांवें जेन्ना स्टेटमेंट दिलो लोकांक राग येतलोच कित्याक कोणाकूय आपल्या उलयल्या ऑपोजीट उलयल्या राग येतलोच न्ही, खंय ना खंय म्हाजेर राग काडलो. सो हे पंचायतीन तर स्टार्टिंगूच केल्लें जाल्यार जातलें आशिल्लें. आतां हातीन म्हटलें न्ही जाल्यार पंचायत आमची जावन 10 म्हयने जाले, फक्त 10 म्हयने जाले. 10 म्हयन्यान कितल्योश्योच लीव एप्लिकेशन सरपंचाच्यो हांवें टोटल मारल्यो जाल्यार टोटल 205 आयज पर्यंत सरपंचान लीव घेतल्यो 10 म्हयन्यान. तुमी चिंता भितर 10 म्हयन्यान कितले दीस आसता, जवळपास म्हाजे हिसपान एक 200-250 दीस आसतले दिसता, 250च आसतले. कित्याक पब्लीक हॉलिडे हे तर काडले 365 म्हणटा न्ही, पब्लीक हॉलिडे काडले जाल्यार 250 फक्त दीस आसतले. भितर 205 10 म्हयने जाल्यार वर्स सुद्दां जावना, 205 लीव घेतल्यो. तुमी चिंता प्रत्येक म्हयन्याक 15 ते 17 दीस लिवेर वयता आनी फक्त 10 दीस पंचायत, 10 दीस सुद्दां न्ही 5-6 दीस पंचायत चलता. कित्याक 4 हॉलिडे येता, मदीं सेकंड सॅटर्डे येता. सो पंचायतीन तुमी चिंता डेव्हलपमेंट कशें जातलें. इतल्यो तर सरपंचान लीव घेतल्यो, डेप्युटीक चार्ज दिता, एक बरें पडलें हांकां, डेप्युटीक चार्ज दिल्यार सरपंच लिवेर गेली 15-15 दीस. आनी हांगा जेन्ना कोण लोक इन्कमाक येता या कित्याक येता या कोणाची पेमेंट रिलीज करपाक जाय कितें आसा, सरपंच गायब. तो म्हणटा 4 दिसांनी यो 5 दिसांनी यो, सरपंच ना. डेव्हलपमेंट वर्क उरता. आमच्या गांवांत आजून पर्यंत डेव्हलपमेंट जावना, फक्त हे झगडी जाता, झगड्यांचो डेव्हलपमेंट जाता आनी मागीर एटॅक जाता. सो हेज्या खातीर सरकारान आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन खरेंच लक्ष घालपाक जाय, नाजाल्यार हे प्रकरण परत चलतलें आनी इलिगल जे कितले एक्टिविटीज आसा पळय ही खंय ना खंय बंद जावपाक. इलिगल एक्टिविटीज जाता म्हणून ही झगडी जाता आनी आमी आवाज उखलता म्हणून. इलिगल तर बंद जालें न्ही. तुमी चिंता हे इलिगल जे लोक भायल्यान येवन रावता,
इलिगल जे भायल्यान रावता पळय कशें आसा एक सिंगल 100 स्क्वेअर मिटर घराचेर 3 स्टोरेज जेन्ना बिल्डींग बांदता एक फ्लोराचेर 5 जाता 3 फ्लोराचेर 15 रूम्स येता तेन्ना एक घरान 4 जाणां रावता तेन्ना तुमी मल्टिप्लाय करा कितले लोक जाता आसतले तेंची पार्किंग खंय जाता आसतली तुमी एक जस्ट चिंता आनी जेन्ना ते मेजॉरिटी जाली न्ही हे भायले कंप्लेन ऑलरेडी केल्या पण ऑलरेडी हावजींग बोर्ड काना मनार घेना कित्याक हावजींग बोर्ड म्हणटा एकदां आमी विकले आमी बिल्डर एकदां आमी विकले जाल्यार आमी कांय कंप्लेंट घेना हे पंचायत म्हणटा पंचायतीन डिसिजन घेवपाचें कलेक्टर सो लेटर केल्यार कलेक्टर बिडिओ धाडटा बिडिओ मागीर पंचायतीक डायरेक्शन दिता पण लास्टाक फायनल ऑथॉरिटी कोण पंचायत पण पंचायत कशी आसा एक सायडीन वयता म्हणून एक्शन जायना हांवें लास्ट टायम हांव सरपंच आशिल्लो 50 ते 70 जाणांक 70 जाणांक हांवें इलिगल डेमोलिशन नोटीस काडलेली हांवें फाटीं रेज केलो क्वेश्चन आयज म्हटलें हे घेवपाक जाय पंचायत कितें म्हणटा सरपंच फाटली बॉडी आशिल्ली न्ही ती आमकां कित्याक लागता सरपंचाक तुमी म्हाज्या हिसपान रिटर्न मागा फाटली बॉडी आशिल्ली जाल्यार आमी घेवपाक शकना काय म्हणून म्हाज्या हिसपान खंयची मर्डर केस जाली जाल्यार PI म्हणटलो आपूण PI नाशिल्लो आपूण ट्रान्सफर जालो दुसरो PI येयला जाल्यार ती मर्डर केस घेवपाची ना अशें कायदो आसा सरपंचान खरेंच तुमकां सांगू सरपंच हो आसा पळय आनी तेचो घोव समोला फणीबंद हेज्या खातीर झगडी जाता आनी हे सगळो म्हाजो एटॅक जाला पळय हे खंय ना खंय कारणीभूत समोला फणीबंद सो तो कितलोय सांगू